कुट्टी हजर आसा इतक्याच कारणाक लागून की फाल्यां ह्या देशाचो गृहमंत्री अमित शाह हांगा कुट्टी येता आनी तेजें कारण म्हणल्यार हांगा फाटल्यान जे नॅशनल फॉरेन्सीक लॅबोरेटरी जी आसा सायन्स युनिवर्सिटी तेजें इनॉग्रेशन करपाक तो हांगा फाल्यां येता. तर हांगा गोंयभर तेच्या स्वागताची इतकी जय्यत सारकी तयारी जाल्ल्या आनी आज आमी हांगा पळयता की जेन्ना अख्खे गोंयभर रस्ते जेन्ना सगळे काबार जाल्या पेडणे ते काणकोण पर्यंत रस्त्यांची परिस्थिती इतकी वायट आसा आनी हांगा अमित शाह गृहमंत्री येता म्हणून हे जर रस्ते केले ते जर हांगा पळयत जाल्यार सामकें चकचकीत जशें हॉट मिक्सिंग करून सामकें तेजे तयारेक लागून ह्या सरकारान सामकें कुट्टी चकचकीत करून उडयला. तर कुट्टीच न्ही म्हळ्यार तो जो एअरपोर्टा वयल्यान जो हांगा येता कंप्लीट ताजो जो रूट आसा ते रूट भर जे मुख्यमंत्र्यांचें विधान केल्लें 1 तारखे पयलीं आपूण सगळे गोंयचे जे पॉट होल्स आसा ते पुरयतलो. ते म्हाका दिसता इतक्याच कारणाक लागून केल्ले जो अमित शाह भारतीय जनता पक्षाचो जो माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष देशाचो गृहमंत्री ज्या वाटेन येता ते पयलीं तेंच्यांनी खड्डे पुरोवन काडले. आज परिस्थिती इतकी वायट आसा गोंयभर की पेडण्या ते काणकोण पर्यंत रस्तो आज चलोवपाची परिस्थिती ना. व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर MVR सारखे जेंचे राजकीय वजन वापरून तेंच्यांनी ते कॉन्ट्रॅक्ट मेळयल्या ते आज आपल्याक जाय तशें आज काम करीत सुटल्या. रस्त्यांची आज दशा पळोवपाची ना. कितके लोक हे रस्त्याक लागून एक्सिडेंटान मेले. गाडयांचो अक्षरशः खिळखिळो जाल्लो आसा. लोकांक गाडी चलोवपाची आज रस्त्यार भोंवपाची आज परिस्थिती ना. आनी अशा वेळार जेन्ना एक देशाचो गृहमंत्री येता म्हणून तुमी इतकेच भाग तुमी सामको चकचकीत हॉट मिक्सिंग घालून कार्पेट घालून तुमी रेडी करता पण बाकीच्या रस्त्यांचें कितें गोंयभर. आमी गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन एक कॅम्पेन लॉन्च केल्लो स्पॉट द पॉट होल कॅम्पेन जेणे करून आमी गोंयच्या जनतेक आवाहन केल्लें की तुमी जंय खंय खड्डो दिसता तेजो फोटो मारून तुमी फेसबुकार अपलोड करचो सोशल मिडियाचेर अपलोड करचो. आनी ज्या दीस आमी हो कॅम्पेन लॉन्च केलो आनी पयली सेल्फी जेन्ना आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामतीन पणजे सेल्फी घेतली खड्ड्या बरोबर तेन्ना मुख्यमंत्र्या जाग आयली आनी मुख्यमंत्र्यान ते दिसा सांजे कुंकळे गेल्लो तो ते सरकार तुमच्या दारी प्रोग्रामाक गेल्लो थंय तेणें एक स्टेटमेंट केलो की हांवें फार मारलो तेणें की आपूण 1 तारखे पासून सगळे खड्डे पुरयतलो म्हणून.